नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मध्य प्रदेशात विकास कामाची केली सुरवात. हतिया आणि सतना विमानतळाचे केले उक्तावण. अहिल्याबाई होळकर हांच्या 300व्या जन्मशती निमतान खाशेल्या टपाल तिकीट आणि नाण्यांचे जाले अनावरण. मान्सूनाच्या फाटभुंयेर आपत्ती व्यवस्थापन आणि घेवपाच्या उपायांचेर जाली भासाभास. फर्मागुडी फोंड्या उबारतले छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल संग्रहालय. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली माहिती. पाकिस्तानाच्या शिमेकडेन तेंकून आशिल्ल्या राज्यांनी आयज ऑपरेशन शील्ड मॉक ड्रिल. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मध्य प्रदेशातल्या उज्जैनात शिप्रा न्हंयेचेर बांदपाच्या घाटाच्या कामा खातीर बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या कामाचेर सुमार 860 कोटी रुपया खर्च येतलो. न्हंयेच्या उदकाचो प्रवाह नियंत्रीत करपा खातीर साधन सुविधा उबारतले. प्रधानमंत्र्यांनी 1271 नव्या अटल ग्राम सेवा सदनाच्या बांदकामा खातीर बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या कामा खातीर 483 कोटी रुपयांचो पयलो हप्तो दिला. प्रधानमंत्र्यांनी हतिया आणि सतना विमानतळाचे ह्या वेळार उक्तावण केले. ह्या वेळार मध्य प्रदेशाचे राज्यपाल मोगूभाई पटेल, मुखेलमंत्री डॉ मोहन यादव, केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सगळ्यांनी लोकमाता अहिल्याबाई होळकर हांच्या जिवितांतल्यान प्रेरणा घेवपाचो उलो प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना मारलो. शेतकारांनी पिकांत विविधता आपणावपाची असोय उलो तांणी मारला. देवी अहिल्या जी ने 250-300 साल पहले हमें एक काम बताया था. किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया. आज 250-300 साल के बाद भी हमें बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है. हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते. देश की जरूरतों को, सारी चीजों को हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए. आतंकवाद्यांनी पहलगामात फकत आमचेरूच न्हय तर आमच्या संस्कृतायेचेर हल्लो केला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. आतंकवाद्यांनी भारताच्या नारी शक्तीक आव्हान दिल्ले ते आतंकवादाचो काळ थारले अशें तांणी म्हळें. उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है. उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है. और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है. ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है. काल. ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है. जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अहिल्याबाई होळकर हांच्या 300व्या जन्मशती वर्सा निमतान आयोजित केल्ल्या महिला सशक्तीकरण महासंमेलनात वांटो घेतलो. ह्या वेळार लोकमाता देवी अहिल्याबाई होळकर हांच्या ओंपिल्ल्या यादिस्तीक टपाल तिकेट आणि खाशेल्या नाण्याचे अनावरण केले.
₹300 रुपयाच्या नाण्याचेर अहिल्याबाई होळकर हांचे चित्र आसा। ह्या वेळार अनुसूचित जमाती, लोककला आणि पारंपारीक कलेक दिल्ल्या योगदाना खातीर डॉक्टर जयमती कश्यप हांका राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होळकर पुरस्कारान प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी भोवमानित केले। देवी अहिल्याबाई होळकर ह्यो नारी शक्तीच्यो खऱ्यो प्रतीक आसात। तांणी आपल्या प्रशासनात आपल्या जनतेची आवयवरी जतनाय घेतली अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। तांचे 300व्या जयंती निमतान आयोजित केल्ल्या सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयताले। ही कार्यावळ आयज साखळे रवींद्र भवनात आयोजित केल्ली। सनातन धर्माच्या पुनरुज्जीवना खातीर तशेंच काशी विश्वनाथ मंदिरा सयत देशभरातल्या पवित्र देवळांच्या पुनर्स्थापने खातीर तांणी केल्लो वावर सदांच उर्बा दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले। सरकार तांणी दाखयल्ल्या मार्गाचेर चलतना विकसीत भारत उबारपाक आनी आमच्या राज्याची सर्वांगीण उदरगत करपाक बांदील आसा अशें मुखेलमंत्री ह्या वेळार उलयले। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपत्ती वेवस्थापनाचेर जाल्ले बसकेत आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं वांटो घेतलो। ह्या भासाभाशेंत महसूल खात्याचे सहसचिव, उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी, दोनूय जिल्ह्यांचे आपत्ती वेवस्थापन उपजिल्लोधिकारी, महसूल खात्याचे अवर सचिव, उजो पालोवपी आनी आपतकालीन दळ, उदका संसाधन खाते आनी भौशीक बांदकाम खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले। स्वयंपूर्ण गोय ह्या उपक्रमा खाला पावसा खातीरच्या तयारे खातीर ही भासाभास ऑनलायन माध्यमांतल्यान आयोजीत केल्ली। ग्रामपंचायतीच्या वांगडी आनी विभागा खातीर ही कार्यावळ आशिल्ली। आपतकालीन वेवस्थापना विशीं ह्या वेळार म्हायती दिली। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वांटेकार जाल्ल्यांक ह्या वेळार संबोधीत केले। म्हणजे स्पष्ट म्हणणे आसा की सगळ्यात सरपंच पंच आपल्या गावातले रस्ते असतले किंवा आपल्या गावातले रस्ते हायवेज असतले हाज्या जाग्याचेर खंय जर उदक तुंबून उरता आसत जाल्यार पंचायती कडल्यान शक्य आसल्यार पंचायती कडल्यान काडून घेवचे। अदरवायज माझे तर म्हणणे आसा की PWDक इन्फॉर्म करून ते उदक जे आसा रस्त्या वयले वचूंक जाय। हेचे करून 2-3 गजाली, एक रस्तो डॅमेज जावचे ना, एक्सिडेंटाचे जे चान्सीस उरता ते एक्सिडेंटूय जावचे न्ही म्हणून आमी सतर्क आसप हे चड गरजेचे आसा। आमी जर थोडेशे सतर्क जाले जाल्यार म्हाका दिसता आमी अशा पद्धतीचे जावपी एक्सिडेंट हे अवॉइड करपाक शकतले। ज्या जाग्यार जर चुकून कन्स्ट्रक्शन किंवा बाकीचे कितें सायट्स आसत जाल्यार थंयसर तांकां बॅरिकेडिंग करप हे गरजेचे आसता आनी ते बॅरिकेडिंग करूं ना जाल्यार तुमी लक्षात हाडून दिवन PWDक ते बॅरिकेडिंग करपाक लायात, जेणे करून आमकां जाता तितके म्हणजे पावसाळ्यात डिझास्टराच्या बरोबर अशा पद्धतीचे एक्सिडेंट हे सुद्धा आमकां अवॉइड करपाक जाय। त्याच्या खातीर आमी काम करप गरजेचें आसा। फर्मागुडी फोंड्या हांगा छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल संग्रहालय उबारपाची घोषणा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केल्या। ह्या प्रकल्पा खातीर केंद्र सरकारान 97 कोटी 46 लाख रुपया मंजूर केल्यात, जाल्यार राज्य सरकारान 28 कोटी रुपया मंजूर केल्या। मार्च-एप्रिल 2026 मेरेन हो प्रकल्प पुराय जावपाची आस्त आसा। We are very proud today to announce the project of आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युझियम एट फर्मागुडी पोंडा। पूर्ण तरेन आज वता आसतना आमी डिजिटल म्युझियम विच विल हाऊस ऑल दिस हिस्ट्री ट्रेडिशन। आज टेक्नॉलॉजी इतली आयिल्ली आसा की युवांक समज आमी फुडें व्हरतले, we have various ways of getting them and the best mode of curating stories, putting it together, showing it is to this digital museum concept। हे करपाक आमी जेन्ना सगळो प्रोपोजल एकठांय केलो आनी सेंटरा कडेन गेले तेन्ना आमकां जी स्कीम तांची आशिल्ली स्पेशल असिस्टन्स टू स्टेट्स फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट SCI एप्लाय केले आनी त्या स्किमीच्या अंडर जवळ जवळ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 125.59 crores। तातूंतल्यान 97.46 crores has been sanctioned by Government of India and 28.13 crores by the Government of Goa। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसप। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ये है योग यात्रा।
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। केंद्रीय घर मंत्रालयाच्या निर्देशाप्रमाणे देशाच्या पाकिस्तान सीमावर्ती भागांनी आयज ऑपरेशन शील्ड खाला मॉक ड्रिलचे आयोजन जाता। ही मॉक ड्रिल 5 राज्यां आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशात जातली। हातूंत जम्मू काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा आणि चंदीगड हांचो आस्पाव जाता। हवाई हल्ले आणि ड्रोन हल्ल्यांक फुडो करपा खातीर आयज तयारी जातली। नियंत्रण रेषे लागीं आशिल्ल्या वाठारांनी सुरक्षेविशीं तयारी आणि जागृताय वाडोवप हो ह्या मॉक ड्रिलचो हेत आसा। ह्या आदी 7 मे दिसा देशातल्या 244 जिल्ल्यांनी मॉक ड्रिलाचे आयोजन जाल्ले। मजगती ह्या फाटभुंयेर जम्मू काश्मीरात मॉक ड्रिल विशीं लोकांक म्हायती दिवपा खातीर जम्मू जिल्लो प्रशासनान सार्वजनीक नोटीस जारी केल्या। हे विशीं जम्मूचे उपआयुक्त सचिन कुमार हांणी म्हायती दितना लोकांनी जागरूक रावन हातूंत वांटो घेवचो असो उलो मारला। जस्ट हमारे लिए बने हुए हैं तो उनको कैसे फॉलो करना है और एडवर्स सिचुएशन आती है तो उसमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। एक ये, दूसरा चीज़ की ब्लैकआउट की दशा में हमें कैसे अपना रिस्पॉन्स देना है, उसके लिए पूरी तैयारी है। तो सभी लोगों से अपील करता हूं जो जम्मू के लोग हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करें। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप को मजबूत बनाने के लिए और अपने आप को ट्रेन करने की दिशा में एक कदम है जो कि सरकार द्वारा की जा रहा है। भारताच्या सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळाचो पंगड संवसारभरातल्या वेगवेगळ्या देशांनी वचून ऑपरेशन सिंदूराचे यश आणि आतंकवादा आड भारताच्या नीतीविशीं माहिती दिता। शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे हांच्या फुडारपणाखाला खासदारांच्या शिष्टमंडळान सियेरा लिओनच्या उपराष्ट्रपतींची भेट घेतली। उपराष्ट्रपतींनी पहलगाम हल्ल्याचेर दुख उक्तावन आतंकवादाची निंदा केल्या। सियेरा लिओनात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत श्रीकांत शिंदे हांणी आपल्या भेटीविशीं माहिती दिल्या। Our two prime ministers themselves personally visited Pakistan, did number of declarations. We always initiated peace talks with our neighboring nation Pakistan, but every time we were backstabbed by the terrorist attacks. Why this Operation Sindoor happened? Because we were attacked continuously, and this time the attack was not only on the citizens, it was on the humanity. So defend our citizens, to defend our nation, we have to undertake this Operation Sindoor. But in this Operation Sindoor, if you mark, only the 9 terrorist camps were neutralized. We did not attack any of the civilian city or the accommodation. एनसीपीच्यो खासदार सुप्रिया सुळे हांच्या फुडारपणाखालच्या प्रतिनिधी मंडळान इथिओपियाक भेट दिली। ह्या शिष्टमंडळान इथिओपियाच्या आदल्या प्रधानमंत्र्यांकडेन चर्चा केली। ह्या चर्चे उपरांत इथिओपिया भारता वांगडा आसा अशें सुप्रिया सुळे हिणें सांगलें। Received and very reassured that in this journey of eradication of terrorism, Ethiopia stands together solidly with India. भाजपाचे खासदार रविशंकर प्रसाद हांच्या फुडारपणाखाला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळान डेन्मार्कात भारतीय समुदायाकडेन संवाद साधलो। रविशंकर प्रसाद हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले की पुराय संवसार पाकिस्तानाक वळखून आसा। पाकिस्तानान 4 खेपे भारताकडेन झूज करपाचो यत्न केलो, मात दरेक फावट भारतान ताका योग्य जाप दिल्या। 1971 and Kargil War 99. In none of this India started. Remember it. We only responded. And Pakistan lost all the time badly. Then came the doctrine of causing 1,000 cuts to bleed India. Terrorism as an instrument of state policy was adopted by Ziaul Haq. You also need to know a little about the journals of Pakistan. I said in lighter vein, जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान
वो बन गई जर्नैल की दुकान। काँग्रेसीचे खासदार शशी थरूर हांच्या फुडारपणाखालच्या शिष्टमंडळान कोलंबियाक भेट दिली। भारतीय शिष्टमंडळाकडेन उलोवणी केल्या उपरांत कोलंबियान अधिकृतपणान आपले वक्तव्य फाटी घेतला। ऑपरेशन सिंदुरावरवी भारतान केल्ल्या हल्ल्यात मरण आयिल्ल्यां प्रती कोलंबियान संवेदना उक्तायल्ली, मात आता कोलंबियान आपले हे वक्तव्य फाटी घेतला। And that they fully understand our position on the matter, which is something we really value. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विकसित भारत विकसित शेती येवजण सुरू केल्या। शेतकी तंत्रज्ञानाची जाल्ली उदरगत सामान्य शेतकारांमेरेन पावोवपा हेतान ही येवजण सुरू केल्या। दूध उत्पादनाच्या तंत्रज्ञानात आणि पद्धतीत बरीच वाढ आणि बदल जाल्यात। हाका लागून दुधाच्या उत्पादनात फायदो जातलो अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हळां। जिल्लो खनिज फाउंडेशन निधींतल्यान गोवा डेअरीक भेटयल्ल्या 2 मोबायल पशुवैजकी अँब्युलन्साचे अनावरण मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या हस्तुकीं जालें। विकसित भारत आणि विकसित शेती। आता विकसित शेती म्हणजे फक्त शेती न्ही, शेतीचे सगळे एलाइड एक्टिविटीज, तातूंत हॉर्टिकल्चर आयले, तातूंत डेअरी आयली, तातूंत फिशरीज आयले, अशे जितले जितले म्हणून संबंधित विषय आसात जे व्यवसाय आसा ते सगळे शेती संबंधी व्यवसाय विकसित करपा संबंधी। आता विकसित करपा संबंधी म्हणल्यार कित्याक जेन्ना सकाळी हांवें आयकता जेन्ना कॉन्फरन्साक आमचे भारत देशात 16,000 सायंटिस्ट आसात। आयकला न्ही आंकडो कितलो तो? 16,000 सायंटिस्ट आसात। आणि हे सायंटिस्ट आसा पळय न्ही भारत देशाचे, ते आमचे ICR ओल्ड गोवा जाका आमी सामके साद्या नांवान म्हणटात, एलापाम अशें म्हणटात पळय ओल्ड गोवा। तर तशा प्रकारची केंद्र जे आसा ते सगळे केंद्रांनी, आणि ताज्याक मागीर आनी वेगळी तरेची केंद्र आसा KVS म्हणून, तर हे केंद्रांनी हे भुरगे सायंटिस्ट आसात। आणि ह्या सायंटिस्टाचे काम जे आसा पळय न्ही ते जे कितें आमचे उत्पादन करपाची रोपां किंवा बियां आसा ताचेर संशोधन करपाचें। ही अँब्युलन्स शस्त्रक्रिये खातीर आणि गरजेच्या हेर उपकरणांनी पुराय सज्ज आसा। ह्या अँब्युलन्साचो खर्च सुमार 20 लाख रुपया आसा। आनी एक डेरीच्या फाटल्यान हेंय जावपाक जायना, अशें काळजी घेवची पडटली। आपल्याला स्वताचे वाहन अशें वापरचें पडटलें आणि एक जात तितल्या शेतकऱ्यांचो रिपोर्ट दवरचो, कितले कडेन लोकांनी मशिनाचो वापर केलो, गाडयेचो वापर केलो, किंवा ती चेंज आसा पळय न्ही, लिफ्ट जे आसा पळय न्ही त्या लिफ्टीचो वापर केलो, क्रेन, हे थोडोसो रिपोर्ट दवरचो पडटलो। म्हाका दिसता आमची सगळे वेगवेगळे आस्थापना जे आसात पळय न्ही, आतां मिनरल फाउंडेशनान बरें काम केलां आनी जवळ जवळ 20 ते 25 लाख रुपया WR डिपार्टमेंटूय बरें काम करता। लक्षात घ्या, हांव म्हजें डिपार्टमेंट म्हणना, WR डिपार्टमेंट 100 ते 200 कोटीचे बंधारे बांदप। एखादी शेतकऱ्याकडे समजा एक आमी 20 लाखाचो 30 लाखाचो 50 लाखाचो बंधार बांदलो, शेतकऱ्याकडे रुपी सुद्धा WR डिपार्टमेंट घेना, पण 50 लाख रुपया किंवा 1 कोटी रुपयाचो बंधार बांदलो कित्याक जाय जाल्यार शेतकऱ्याचें उदक मेळचें।
व्हाळाच्या ह्या तरेन लोक आसा तांकांय उदक मेळचें, व्हाळाच्या ह्या तरेन आसा लोक आसा तांकांय उदक मेळचें. पण अशा प्रकारचे लक्षात घ्या की सोय आनी सुविधा जी आसा पळय ती दिवपा संबंधी आमचे माननीय मुख्यमंत्री सुद्दां केन्नाच म्हाका बंधन घालूंक ना आनी पयशांचो खर्च चड जाता अशें म्हणून. हे कार्यावळीत गोवा डेअरीचे अध्यक्ष पराग नगरसेकार, डॉक्टर रामा परब, दक्षिण गोयचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी विशाल कुंडयकार, संदीप परब, उत्तर गोयचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी पुंडलिक खोर्जुवेकार, गोवा डेअरीचे व्यवस्थापकीय संचालक नवीन कुमार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोवा डेअरीचे अध्यक्ष पराग नगरसेकार हांणी ह्या वेळार उलोवप केले. It is full-fledged ambulance. It has surgical units, fridge, medicine, सगळे म्हणून full-fledged vehicle दिले. त्या खातीर हांव नॉर्थ गोवा चेअरमॅन आनी साउथ गोवा चेअरमॅन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल फाउंडेशन तर हांचे उपकार मानता. आमचे कडेन 4 डॉक्टर आसात, ते 24/7 अवेलेबल फॉर फार्मर्स आसात. पयलीं आमी हे करताले 4 व्हिलर आशिल्ले आमचे कडेन, तातूंत सर्विसीस प्रोवायड करता. आतां फुल-फ्लेज एम्बुलन्सीस आयल्या. केंद्र सरकार शेतकारांक आधुनिक कृषी कडेन वळोवपा खातीर यत्न करता. हे फाटभुंयेर विकसीत कृषी संकल्प अभियान सरकारान राबयला. ह्या वरवीं देशांतले कृषी विज्ञानीक शेतकारां कडेन संवाद सादतात. केंद्रीय कृषी आनी ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी जम्मूंतल्या चक्रोही गांवाचो दौरो केलो. ह्या वेळार तांणी शेतकार, बायला शेतकार आनी बायला उद्देजकां कडेन संवाद सादलो. तांणी शेतकारां कडेन ह्या अभियानात वांटेकार जावपाचो तशेंच विज्ञानिकां कडेन संवाद सादपाचो उलो मारला. किसान को समृद्ध अगर बनाना है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, तभी खेती फायदे का धंधा बनेगी. आज हमारे कृषि के भंडार भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपार संभावना है उत्पादन बढ़ाने की. इसलिए लैब टू लैंड वैज्ञानिक और किसान दोनों एक साथ बैठ रहे हैं. हमारे वैज्ञानिक गांव में जाते हैं, किसानों के साथ चर्चा करते हैं, उस गांव की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, उसमें कौन सी फसलें हो सकती है, खाद कौन सा डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, वायरस का अटैक हो तो कैसे निपटना चाहिए. इन सब की जानकारी जो शोध और रिसर्च करके वैज्ञानिकों के पास है वो किसान को देते हैं. तो विज्ञान और किसान एक हो रहा है. हळदोणेचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस अल्वारिस फेरेरा हांणी बस्तोडा तार जंक्शनाची आयज पळोवणी केल्या. ह्या सुवातेर उदक भरता म्हूण कागाळी आयिल्ल्यान तांणी ही पळोवणी केली. ह्या वेळार उपजिल्लोधिकारी पांडुरंग गाड, भौशीक बांदकाम खात्याचे कनिश्ठ अभियंते, बस्तोडा पंचायतीचे पंच वांगडी सनिला साळगांवकार आनी राजेश पिळणकार तशेंच हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. लोकांनी वेवसाय करपाच्या विरोधात आमी ना, मात ते कायदेशीरपणान करचे आनी थळाव्यांक ताची समस्या जायना अशें तांणी सुवातेची पळोवणी केल्या उपरांत उलयतना सांगला. तेही सांगता शॉप्स आहात ते सगळे शेतान आहात, एग्रीकल्चरल शेतान, आनी तुम्ही जाणा कायद्या प्रमाणे हे शेतां एग्रीकल्चरल टेनंटेड शेतान शॉप्स कमर्शियल एक्टिविटी करूंक जायना आनी शॉप्स घालूंक जायना. हायकोर्टान पासून ऑर्डर दिली मार्च 2025, म्हणजे 5 मार्च 2025. हे सगळे शेतान एग्रीकल्चर टेनंटेड फील्ड्स आनी शेतांत आहात ते सगळे डिमॉलिश करपाचे. तांकां लायसन्स आनी परमिशन ना जाल्यार बांदपाक आनी तेंचे सगळे ट्रेड लायसन्स आनी कांय ना जाल्यार हांव जाणा कितें कोण ट्रेड लायसन्स दिला आसता जाल्यार म्हूण हायकोर्टान सांगलें ते पासून सील करपाचे हे प्रमायसीस आनी ते पंचायत कबूल सील करपाक. आमकां कांय प्रॉब्लम ना. नॉर्मली लोकांचे धंदो कितें करतात ते झोन डी कित्याक अच्छे दिन म्हणटात आनी कांय अच्छे दिन जायना, लोकांक जॉब मेळना. सो आम लोक बिझनेस करता जाल्यार धंदो करता जाल्यार ते खुश आसा जाल्यार आमी खुश आसा. म्हूण लोकांक त्रास जाता तेन्ना जनरल पब्लीक उदकांत तीं पडटात तेन्ना एक्सिडेंट जातात, लोकांक इंजरी जातात, तें बरें ना. गोवा नाव एंड देन ह्या पुस्तकाचे अनावरण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले. गोंया कडेन संबंधित वेगवेगळ्या विशयावेले 1000 प्रश्न नागेशराव एस सरदेसाय हांच्या ह्या पुस्तकात आसात. ह्या वेळार इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांजाचे अध्यक्ष दशरथ परब, वांगडी सचिव अशोक परब, पुस्तकाचे प्रकाशक निलेश बुगडे, विजय सिंग आजगांवकार ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. प्रश्न मंजुषा सर्तीत वांटेकार जावपी विद्यार्थी तशेंच GPSC, GSSC आनी हेर गोवा प्रशासनाच्या परीक्षेक बसपी विद्यार्थ्यांक खातीर हे पुस्तक उपयुक्त आसा.
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टीचे आमदार अब्बास अन्सारी हांका हेट स्पीच प्रकरणात न्यायालयान दोषी थारायला। मऊ विधानसभा मतदारसंघातल्यान 2022 ते वेचून आयिल्ले मऊच्या MP MLA न्यायालयान हो निर्णय दिला। मार्च 2022 विधानसभा वेचणुके वेळार एके वेचणूक सभेत ताणी केल्ल्या वक्तव्या खातीर पुलिशेन तपास करून अब्बास अन्सारी आणि मंसूर अन्सारीचेर आरोपपत्र दाखल केल्ले। आयज संवसारीक तंबाखू निषेध दीस पाळटात। तंबाखूच्या धोक्याविशीं लोकांमदीं जागृताय जावची हो हाचे फाटलो हेत आसा। भारतांत तंबाखूचो वापर व्हडा प्रमाणात जाता, ताका लागून ही एक मोठी समस्या देशा मुखार आसा। तंबाखूच्या सेवनाक लागून 11 तरेचे कॅन्सर जातात। तरणाट्यां तंबाखूचे सेवन वाडत आशिल्ल्यान हो चिंतेचो विशय जाला। ताका लागून हे विशीं जागृताय आसप होच एक बरो उपाय आसा। 31 मे 1988 वर्सा पयलेच खेपे संवसारीक तंबाखू दीस पाळिल्लो। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.2 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 27.8 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मध्य प्रदेशात विकास कामाची केली सुरवात। दतिया आणि सतना विमानतळाचे केले उक्तावण। अहिल्याबाई होळकर हांच्या 300व्या जन्मशती निमतान खाशेल्या टपाल तिकीट आणि नाण्याचे जाले अनावरण। मॉन्सूनाच्या फाटभुंयेर आपत्ती व्यवस्थापन आणि घेवपाच्या उपायांचेर जाली भासाभास। फर्मागुडी फोंड्यां उबारतले छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल संग्रहालय। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांची घोषणा। पाकिस्तानाच्या शिमेकडेन तेकून आशिल्ल्या राज्यांनी आयज ऑपरेशन शिल्ड खाला मॉक ड्रील। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।